नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो करियर ह्या कार्यावळीत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. जेवणान जर रूच येवपाक जाय जाल्यार आमी मिठाचो वापर करतात, कारण मिठाचो वापर करूंक ना जाल्यार आमचें जेवण हें मिळमिळीत आनी पचपचीत जातलें. तशेंच आमच्या जिवितांत जर आमकां रूच येवपाक जाय, तातूंत कितें वेगळें दिसपाक जाय जाल्यार साहसाची आनी धाडसाची गरज आसा. धाडस किंवा साहस हें आमच्या जिवितांत रूच हाडपी मीठ आसा आनी ह्याच मिठाचो वेवसाय करपी आमच्या मदीं आसात प्रसाद जोशी सर. तुमचें स्वागत ह्या कार्यावळींत. पयलो प्रश्न आसा की आमी स्पोर्ट्स पळयले, वेगवेगळे स्पोर्ट्स पळयतात आनी एडवेंचर स्पोर्ट्स, हाच्या भितर फरक कितें? एडवेंचर स्पोर्ट्स हो एक मेन म्हणल्यार डिसिप्लीन आसूंक जाय एडवेंचर स्पोर्ट्सान, आनी हातूंत एडवेंचरान एक प्रॅक्टीसय आसूंक जाय. आनी एडवेंचर स्पोर्ट्स एकाच टायप नासता, म्हणजे वॉटर बेज एडवेंचर आसता, लँड बेज आसता, माउंटेन बेज आसता. सो डिफरंट टायप ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज. बेसिकली भितर रिस्क आसता. रिस्क प्रत्येक एक्टिविटीन आसता. ओके. आनी पयलीं जेन्ना अशें आशिल्लें की पयलीं ट्रेनींग दिवपी कमी आशिल्ले आनी एडवेंचर स्पोर्ट्स तितलो एक्सपोज जावन आशिल्लो, लोक भिताले, तितले इक्विपमेंट्स नाशिल्ले. पण आतां एक म्हणणें आसा इंग्लिशीन, प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. सो आतां इतले इक्विपमेंट्स आयिल्ले की ते इक्विपमेंट्सान यू कॅन प्रिवेंट इन एनी ऑफ द रिस्क. कितें तुमकां जावचें ना जर तुमी इक्विपमेंट्स आनी ट्रेनींग जर सारकी घेतली जाल्यार. ओके. हे वेगवेगळे जे एडवेंचर स्पोर्ट्स आसात ते कशा प्रकारचे आसतात? म्हणजे तुम्ही म्हटल्यार उदकांत आसतले, डोंगर चडपी आसतले. उदकान जे आसा वॉटर बेज एक्टिविटीज जी गोंयांत चड शायना, कित्याक गोवा इज रीच विथ द अरेबियन सी. वी हॅव अ सी क्लोज बाय, रिवर्स, जुवारी रिवर, मांडोवी रिवर. आनी पयलीं आमी जशे होडी चलयताले, आतां तश्योच धाकट्यो होडयो आयल्या ज्यो विच आर कॉल्ड कयाक्स. कयाक्स ही एकटो मनीस वचून एक ओर घेवन वचूं शकता आनी ताणू शकता, आनी दोग जाणां एका बरोबर वचूं शकता. सो दीस आर स्टार्टेड विथ कयाक्स, जशी ABCD स्टार्ट जाता. आनी मागीर फुडें आतां डिफरंट वॉटर स्पोर्ट्स आयिल्ले जे तुमी गोंयांत पळयता, व्हेरी एक्सपेन्सीव नाव डेज. स्कूटर आयल्या, जेट स्कीज. Jet skis are very powerful scooters in waters. And different companies. Polaris is supposed to be the pioneers. Polaris is from US, and they are supposed to start this jet skis in India, in all over the world. पण आता बाकीचे दुसऱ्या कंपनीनी जसे कॉम्पिटिशन वाढले, Yamaha आयली, Volvo आयली, so many are come in the market. सो जेट स्कीज आर विथ अ व्हेरी गुड स्पीड. म्हणजे तुमकां जर एक मनात उदकाचो आनंद घेवंक जाय एंड इफ यू आर ट्रेन्ड हाऊ टू रायड जेट स्कीज जाल्यार तुमकां तातूंत एक आनंद घेवंक शकता. उदकाचे पॅराशूट्स आसता विच आर कॉल्ड पॅरासेलिंग. पयलीं पॅरासेलिंग म्हज्या ल्हानपणांत जेन्ना हांवें पॅरासेलिंग केलें तेन्ना बिचार आमकां उबे रावयताले, एक पॅराशूट बांदताले आनी दोरी ताजी सारकी एका बोटीक वताली आनी ती बोट ओडटाली आनी तुमी वयर वताले. जसो वारो तुमकां हेल्प करता तशें पॅराशूट मूव जातालें आनी जेन्ना देंवता तेन्ना तुमचो हाताचो प्रेशर घालून वाऱ्याचेर तुमी देंवताले. जर वारो जर फेवरेबल ना जाल्यार 10-15 मिनटां वयर रावचें पडटा, अशें आशिल्लें. बट आतां लेटस्ट इन द मार्केट आर कॉल्ड विंच पॅरासेलिंग, जे बोटीनूच तुमी वचपाचें, बोटींतल्यानूच तुमी कांयच करपाचें ना, उबे रावपाचें पॅराशूट घेवन, विंच आउट करता, जाय ते व्हरता, पड ते विंचीन करता आनी येतना तुमकां जाल्यार उदकान बुडोवन मातशी मजा दिवंक शकता. सो दॅट्स कॉल्ड अ विंच पॅरासेलिंग. ओके. आनी वॉटर स्पोर्ट्स हातून आनी खूब मजा अशें आयिल्ले, अशी बनाना रायड. एक बनाना कशें लांबच्या लांब बोट 5 जाणां रावले आनी तांकां एका बोटीन ओडून व्हेले. बंप रायड, डोनेट रायड म्हणटा ताका आमी, एक धाकटेशे भितर बसलो आनी ओडले. सो दीस आर वॉटर बेज एक्टिविटीज. ओके. आनी ताच्या व्यतिरिक्त विच आर पॉप्युलर. In other jungle adventure or a mountain adventure starts with the trekking. Trekking is again ABCD of adventure, of jungle adventure or trekking adventure for that matter. आणि ते चड पॉप्युलर आसा किंवा चड एफोर्डेबल आसा? Because trekking is if you define in English is nothing but walking for pleasure amidst nature. म्हणजे एक मजेक जे जंगलांत चलता. ह्या स्पोर्ट्साक पयलीं कांयच इक्विपमेंट नाका आशिल्ले, चलत कसोय गेलो आनी आयलो. पण आतां लोक तरेतरेचे शूज वापरतात. तुवें 15,000 जाल्यार हांवें 20,000. हाका मागीर लोक सोरपाक भिता, अरे स्नेक बायट जावं शकता. सो लोकांक ती हे पयलीं काळजी चड आयल्या, कारण इक्विपमेंट्स तशेंच एडवर्टायज केल्या, हे अशें घाल्या अशें जावचें ना तुमकां.
मागीर लोक हॅट्स कॅप्स बरे बरे घेता. म्हणजे तोय एक मार्केट आयला म्हणजे इक्विपमेंट ट्रेकिंग तोय एक व्यवसायाचो भाग आसा. आणि त्या भायर कसले एडव्हेंचर स्पोर्ट्स म्हणजे ट्रेकिंग जालो की मागीर माउंटेनियरिंग आसा जो तुमी रॉक क्लायबिंग करतात, रॅपलिंग करतात. रॅपलिंग म्हळ्यार वयल्यान सकयल देंवपाचें. आणि डिफरंट माउंटेनियरिंगान टर्म्स आर लायक जुमारिंग वेन यू डोंट क्लायब विथ हेल्प ऑफ हँड्स, यू क्लायब विथ हेल्प ऑफ डिवायस कॉल्ड जुमार ऑर एसेंडर. सो जुमारिंग आनी अश्यो खुबश्यो माउंटेनियरिंग, व्हॅली क्रॉसिंग, रिवर क्रॉसिंग. जेन्ना रिवर ही सामकी जशें तांबडी सुर्ला तुमी पावसान गेले आनी दूधसागर गेले, तुमकां रिवर यू वील बी नेवर एबल टू क्रॉस. मे बी वन ऑफ द बेस्ट स्विमर क्रॉसीस, बट टीम वील बी नॉट एबल टू क्रॉस. आनी तुमकां जर 50 जाणांक वचपाचें आहा जाल्यार माउंटेनियर कॅन सेट द रोप फॉर यू विदाउट टचिंग अ वॉटर. एरियली यू कॅन क्रॉस द रिवर. सो ही एक एक्टिविटी जावन आयल्ली आसा. आनी ही दीस इज ऑल लँड बेस्ड एक्टिविटीज. ओके, म्हणजे इतले खूप वास्ट आसा हे. खूप भितर उपप्रकार आसा आनी टायप्स आसात. हे सगळे जे आसात म्हणजे हातून जर व्यवसाय किंवा हातून जर करियर करतलो जाल्यार अशें कितें एकाडेमीक शिक्षण आसा किंवा ट्रेनिंग अवेलेबल आसा काय आपल्या आपुणूच शिकप एकलव्य जावन? हो एक्चुअली बेस्ट क्वेश्चन. आनी पीपल शूड बी अवेअर अबाउट दीस. कारण एक्सिडेंट्स खूब जातात इंडियेन, ऑल ओवर द वर्ल्ड जातात. जशे लोक पळयले मातशे टीव्हीर पळयले, हांगा थंय चडले, दोरयो घेतल्यो विकत्यो आनी खंयी चडले. तशें जायना. एवरीथींग रिक्वायर एज्युकेशन. आनी माउंटेनियरिंग हो एक बेस्ट सब्जेक्ट जातून मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स इंडिया हांणी इन्स्टिट्यूशन्स उगडलेले आहा ऑल ओवर इंडिया, मोस्ट ऑफ द प्लेसीस. अबाउट 6 ते 7 इन्स्टिट्यूशन्स आहा. खंय खंय आसात ते? फक्त आर्मी जर शिकतले तांकां जाल्यार सोनमार्ग म्हणून आसा कारगिलाच्या सकयल, कारगिलाच्या ताका हावस म्हणटा, हाय एटिट्यूड वेलफेअर स्कूल. आनी बाकीची इन्स्टिट्यूशन्स जी आसा जे हांवें ट्रेनिंग घेतला, NIM नेहरू इन्स्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, हे उत्तर काशी गंगोत्रीचे सकयल आसा. हे सगळे हिमालयानूच आसा इन्स्टिट्यूशन्स. फक्त एक राजस्थान माउंट आबू आसा, ताज्या बाकी सगळे बाकीचे हिमालयार. दार्जिलिंग एक आहा, मनाली एक आसा, दार्जिलिंग HMI म्हणून आसा, जो तेनझिंग नॉर्गे आमचो फर्स्ट एव्हरेस्ट क्लायंबर इन द वर्ल्ड, ताणें ते एक इन्स्टिट्यूशन स्टार्ट केलें. तो प्रिंसिपल आशिल्लो HMI, हिमालयन माउंटेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणून आहा. आनी NIM जे हांव शिकला दे इज सपोज टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड. ओके. विच गिव्स यू अ प्रॉपर ट्रेनिंग. डिफरंट कोर्सीस आसता. म्हणजे एक्चुअली वॉट इज युअर रिक्वायरमेंट आणि एप्टिट्यूड म्हणजे तुम्ही खंय कित पर्यंत ट्रेकिंग माउंटेनियरिंग करूंक सोदता. तुमकां जर फक्त ट्रेकिंगूच करपाचें आहा जाल्यार व्हडली तुमी ट्रेनिंग घेवपाची गरज ना. सो एडव्हेंचर कोर्स आसा तांचे कडेन, जो एक 20 दिसाचो कोर्स. तातूंत तुमकां डिसिप्लीन, एडव्हेंचर आनी डिसिप्लीन शिवाय एडव्हेंचर ना. बिकॉज देर इज अ सेईंग इन इंग्लीश अगेन, फर्स्ट मिस्टेक इन एडव्हेंचर इज अ लास्ट मिस्टेक. यू आर नॉट एक्झिस्टिंग फॉर सेकंड. रिटेक ना. कारण गेलो तू सेकंड मिस्टेक उरलोच ना. वयल्यान जर पडलो जाल्यार उरलो खंयचो. सो 20 days एडव्हेंचर कोर्स आसता. आनी मागीर जर तुका तुजें फ्युचर घेवंक जाय, ऑर यू वॉन्ट टू गो लिटल मोर, हिमालयार जर वचपाक जाय जाल्यार दीस नॉलेज इज रिक्वायर. माउंटेन टर्मिनोलॉजी, कितें ग्लेशियर, कितें एवलांचीस, कश्यो रिवर जाता, कशें एवलांच येवं शकता, आनी कशें थंडेन चलप, कितलो पर्यंत किलोमिटर. हे सगळे ते एकाडेमिक्साचो भाग आसा. हो एडव्हेंचरान येना, पण हो बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स म्हणून आसा. ओके. जो 28 दिसाचो कोर्स आसा. सगळ्या इन्स्टिट्यूशनान सेम 28 दिसाचोच आसता. पण हाजी एक मजा म्हणल्यार आनी अशी आसा की जर फुडें कोर्स करतलो हाज्या फुडें, बेजिकाचे मागीर एडवान्स आसता, जाल्यार बेजिकान तुवें A ग्रेड घेवची पडटा. B ग्रेड इज नॉट काउंटेड. आनी जर 100 जाणां जर हो कोर्स करता जाल्यार 12 ते 13 जाणां पास जाता A ग्रेड. आनी जर A ग्रेडीन तूं पास जाता तुका रिजल्ट सोमते दिना. 3-4 म्हयन्यान तुका आर्मी धाडटात ते घरा. आनी मागीर तातूंत जर A ग्रेड मेळ्ळी यू कॅन एप्लाय फॉर एडवान्स. एडवान्सान जर A ग्रेड मेळ्ळी, एडवान्सान कितें आसता? बेसिक माउंटेनियरिंग इज गिविंग यू बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल द माउंटेनियरिंग गियर. जसो इन माउंटेनियरिंग एक आसता पोर्टर जो तुजें सामान उखलतात, आनी एक आसता माउंटेनियर जो नॉलेज माउंटनाची आसता. पोर्टराक नॉलेज आसता, पण पोर्टराक नॉलेज तितपर्तीच आसता. म्हणून ते पोर्टर उरल्या आनी जे सामान उखलता आनी व्हरता. आनी यू आर अ माउंटेनियर, सो यू हॅव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ वेदर, you have proper knowledge of getting how to adjust kilometers with the weather, how much equipment to take. Equipment केन्ना फेल जातले, भितर रोपाच्या भितर कितें आसा, कितलो पर्यंत वेट घेवं शकता, हे सगळें तुमकां बेसिक
माउंटेनियरिंग गिव्स अ नॉलेज ओके अबाउट इक्विपमेंट्स, अबाउट ऑल माउंटन्स, माउंटेन टर्मिनोलॉजी आनी कशें कितें चडपाचें. ओके ताच्या उपरांत ताज्या उपरांत जर ए ग्रेड मेळ्ळी, जशें हांवें तातूंतय एक ग्रेड मागीर बेसिकान ए ग्रेड मेळूंक A जाय grade. जाल्यारूच ताजे उपरांत जाता एडवान्स एडवान्स, नाल्यार परते बेसीक कर. जो पर्यंत तूं बेसीक पास जायना तो पर्यंत तो पर्यंत फुडें करूंक मेळना. ओके सो एडवान्सान यू कॅन प्लॅन द एक्सपिडिशन्स. दे टीच यू हाव टू प्लॅन एक्सपिडिशन्स. हिमालयार जर आतां वतले तुमी जाल्यार यू कॅन नॉट कॅरी एनी वेट. अमकोच वेट कॅरी करप आसता. सो तुजें जेवणाचें सामान सुद्दां व्हरतलो जाल्यार ग्रामांनी व्हरपाचें पडटा. सो यू हॅव टू डिझायन. आज डे 1 हांव मॅगी खातलो, म्हजें मॅगी 50 ग्राम, म्हजी शुगर 5 ग्राम्स. हे आमकां हांसूंक येतलें पण बुन बुन से बनता है सागर, इल्ले इल्ले करून तुजें 20 दिसाचें जेवण म्हणल्यार एक 6 किल 7 किल जाता. देन यू हॅव युअर ओन स्टफ टू कॅरी, बरोबर जशें युअर टॉयलेटरीज, युअर स्लिपींग बॅग, टेंट, अशें करून 10 ते 15 किलो वता. ओके सो इन माउंटन्स यू कॅनॉट कॅरी युजली मोर देन दॅट. जशें आमी हांगाशी बॅगां घेवन वता तशें तशें जायना. सो एडवान्स माउंटेनियरिंग यू आर टॉट हाव टू प्लॅन युअर एक्सपिडिशन्स आनी एक्सपिडिशनाक कशें कशें एप्लिकेशनां कोणा कोणाक करची पडटा ऑल ओवर इंडिया. ओके वीच बॉडी यू हॅव टू एप्लाय. पेपर वर्क सुद्दां कितें आसता तो सुद्दां स्टार्टींग पासून. आनी जर फास्ट चडलो माउंटन जाल्यार कितें जाता, कितें जावं शकता, स्लो गेल्यार कितें जाता, कसो एक्लोमेटायज, कसो वेदराक एडजस्ट जावप, हें सगळें एडवान्सान शिकयता. ओके आनी लास्ट 7-8 दीस उरता आसतना तुका एक एक्सपिडिशन करूंक काडटा. ते 20,000चेर 22,000चेर व्हरता. तो जर तूं सक्सेसफूल जालो जाल्यार तुज्या सर्टिफिकेटाचेर येता ते, ना जाल्यार यू आर अनलक्की. ओके आनी तातूंतय तुमकां ए ग्रेड मेळची पडटा जर फुडें आनी करतले जाल्यार. फुडें आनी फुडें आनीक 2 कोर्सीस आसा. ताका एक म्हणटा SNR, सर्च एंड रेस्क्यू. म्हणजे रातचे तुमकां दोनाक हेलिकॉप्टरांतल्यान देंवयता. तुमकां आनी माउंटेनियरिंगान एडवान्स नॅविगेशन शिकयता. मॅप रिडींग कशें करपाचें, वॉट इज हाव टू फायंड युअर ओन पोजिशन. आतां GPS आयल्या, पयलीं GPS नाशिल्ले. पयलीं कॉन्टूर मॅप्स घेवन ती तुजे रुलर बीन मारून सारकें तुजें पोजिशन काडूंक जाय पडटा. कोणी शेणले, खंय शेणले, हाजेर तुका माउंटेनियर कॅन स्टडी एंड कॅन टेल यू थ्रू मॅप्स ऑल्सो. बट नाव GPS इज कम, इज व्हेरी इजी टू फायंड युअर लॅटिट्यूड लॉन्टिट्यूड. ओके सो तो कोर्स असो आसा सर्च एंड रेस्क्यू. जाता तुमकां कोणाकय रेस्क्यू करूंक जाय. आतां इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ यू गो एंड सी गुलमॉर्ग, हांगा बरी एक्टिविटी चालू आहा. ऑली म्हणटा ती जोशीमठ, थंय स्कीइंग चालू आसता. सो कितें आतां खूब फावटी स्कीइंग करतना रेस्क्यू करपी माउंटेनियरूच जाय पडटा. कोणी वचूं शकना. चल्ले बाबा तूं हाड ताका, कित्याक -20 -30 तो भितर पडलेलो आसता. ताका कसो काडप, खंयचे रोप घालप, कितें घालप, दीस आर द टॅक्निक्स वीच आर टॉट इन सर्च एंड रेस्क्यू. आनी तातूंत एक एग्जाम आसता जे तुमकां रातचे 2 व्हरता ते हेलिकॉप्टरांतल्यान आनी अर्दकुटच हे दिता, वायरलेस वॉकी टॉकीची बॅटरी सामकी डावन आहा आनी मॅप दिता आनी तुका कितें जाय तें व्हर म्हणटा. रोखडो येतलो तूं कितें तयारीन नासता, ते व्हडले तयारीन नासता. सो तूं वता, तुका सोडटा सकयल्यान, तुका व्हरपाकूच येना. आनी खंय तरी थंय कॅज्युलिटी उडयल्ली आसता, एक डमी, आनी ताजेर कॅज्युलिटीचेर बरयल्लें आसता बाबा कितें जालां त्या कॅज्युलिटीक. सो नेक्स्ट डे जेन्ना तुवें वॉकी टॉकी सांबाळचो पडटा तो, की तुका यू हॅव टू गेट इन टच, एक वरान बेटर पोवचो पडटा. सो टेंट ना, खंय रावतलो तूं, तुजे कडेन एक शॉवल आहा, स्नोन केव केली, कॅज्युलिटीक पयलो भितर व्हेलो, मोर देन यू इज अ कॅज्युलिटी नाव, पयलो भितर व्हेलो, ते कॅज्युलिटीक कितें आसा तें पळयलें, ऑक्सिजन दिवंक जाय, कितें दिवंक जाय, मेडिसीन, कसलें सिकनेस जाला. इन माउंटन्स दीस सम सिकनेस कॉल्ड AMS, एक्यूट माउंटन सिकनेस, जो ताका जाला ताजेंतल्यान ताका भायर काडूंक जाय, ताका एटॅक येवपाक जाय, कितें आहा सगळें ताजेर हिस्ट्री तुवें सोदून काडूंक जाय. यू हॅव टू गीव अ फर्स्ट एड टू दॅट पर्टिक्युलर कॅज्युलिटी, डमी कॅज्युलिटी सो टू से, आनी एकटोच तूं रातचो थंय जेलान उरतलो. अशेंच 15-16 जाण एकटे खंय खंय आहा पयस पयस, आनी दुसऱ्या दिसा मागीर तुका हेलिकॉप्टर व्हरपाक येतलें. सो यू हॅव टू all this entire course and last this exam of yours, assimilation test, हातून A grade मेळूंक जाय. जर फर्दर कोर्स करतलो तो MOI. MOI म्हणल्यार मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्टर जर जातलो, यू वॉन्ट टू टीच इन इंडियन आर्मी or you want to be a mountaineering instructor